आता मडगांव म्युनिसिपल गार्डनान ते जे डेव्हलप करूंक सोदतात बिल्डींग, ही बिल्डिंगाचो वापर कित्या खातीर आसतलो, कितें ते बिल्डिंगेन आसतलें, हातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांचे गार्डन म्हणटा तो इतिहास आहा. आगा खानान दिल्लो जागो, आगा खान गार्डन म्हणटाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता. सो इट इज द वेल्थ ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल एरिया. सो सगळ्या रेजिडंटांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑफ कन्सेप्ट जावपाक जाय. एक इश्यू थंय असो आहा की अजून मेरेन पार्किंग डेव्हलप करूंक शकना सरकार आनी काउन्सिल. त्या जाग्यार आनी खंयची एक्टिविटी करप जंय गाडयो घेवन लोक येतले, ही एक्टिविटी अनटेनेबल. आनी प्लॅनिंग एस्पेक्टाचेर प्लॅनिंगाचे आमी जर विचार केलो जाल्यार ती सुइसायडल जातली. कित्याक प्लॅनिंग वील गो फॉर अ टॉस. सो म्हाका दिसता ते अशें की ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. फक्त मेजॉरिटी तुमचे कडेन आसा म्हणून तुमी बुलडोज करप हे सारकें न्ही. आनी अशे खूब प्रकल्प आतां भायर येवपाचे आहा. कित्याक मास्टर प्लॅन म्हणटा तो जो केल्लो, हो मास्टर प्लॅन लोकांक विचारनासतना केल्लो. हांवें एसेंब्लीनूय सांगलां, प्लॅन करतना लोकांचो स्टेक होल्डर इंटरॅक्शन म्हणटा तें सगळ्यान क्रुशियल. दिगंबर कामतीन मुखेलमंत्री आसतना रिजनल प्लॅन 2021 म्हणून केल्लो, तेन्ना कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस ताणें कंप्लीट केलो. हाजे ताका क्रेडीट दितात खूब लोक, इन्क्लुडींग एक्टिविस्ट, की ग्रामसभेक तो व्हेलो. मागीर तें कितें जावं, रॅशनलायझेशन बी तें कितें जावं, पूण प्रोसेस ताणें तो कंप्लीट केलो. कन्सल्टेशन लोकां कडेन घेतलें, कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस म्हणून तो कंप्लीट केलो. हो कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस आज डेव्हलपमेंटा खातीर गरजेचो. मडगांवांत जर ते गार्डनान बिल्डींग बांदूंक सोदतात जाल्यार लोकांक विचारूंक जाय ते बिल्डिंगेन कितें येतलें, आनी ताजे खातीर पार्किंग प्रॉब्लेम आनी ट्रॅफिक कंजेशन आनी जातलें जाल्यार तो करून कांय फायदो ना. तुमी पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आतां अजून सॉल्व कित्याक करूंक पावूंक ना? कित्याक हांवें आयकलां ते भशेन 6 कोटी रुपया हो आमचो लिंडन चेअरपर्सन आसतना ताणें ट्रान्सफर केल्ले पार्किंग स्टार्ट करपा खातीर. अजून मेरेन ते कित्याक जायना? तें जायनासतना हें खंयचें घेवन आयले? सो खूब प्रश्न आहा जाची उतरां म्हजे कडेन ना. उतरां रुलींग कावन्सिला कडेन आहा आनी ताणें तें सांगूंक जाय. ओपोजाय बी त्या गार्डनाचो पार्शियल हक्क आहा. ऑल्दो ते मडगांव म्युनिसिपल एरियेन येता आनी मडगांवच्या मतदारसंघान येता. गार्डन म्हणटा ते साश्टीकरांचें, ऑलमोस्ट तितलें ताजें इम्पॉर्टन्स आहा. आनी हें गार्डन बरें पयलींचें. सो तें गार्डनूच जर दुसरें कितें करपाक सोदता जाल्यार लोकांक विचारूंक जाय. लोकांक विचारले शिवाय जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता.